पगार आशिल्लो तसो वाडयलो ना जाल्यार बेमुजत संपार वचपाची शिटकावणी गोंय राज्य सहकारी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी दिल्या। कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेन आयतारा हो निर्णय घेतलो। बँकेन हालींच कर्मचाऱ्यांचो पगार उणे केला म्हणपाचो दावो युनियनान केला। बँकेचे नवे संचालक मंडळ वेंचून काडपा खातीर आयतारा मतदान जालें। त्या वेळार कर्मचाऱ्यांनी बँके भायर निदर्शनां केलीं। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक बचाव पॅनलाचो फुडारी आमदार सुभाष फळदेसायान कर्मचाऱ्यांक तेंको दिला। चलेगी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। आमचे ह्या आसलेले मागण्यो आसले की आमचे वेज रायज दिवपाचे म्हणून, पूण आमचे दिवून ना। त्या परस तेंच्यांनी जुलयान अकस्मात आपल्यान न्यू एग्रीमेंट केला वन सायडेड आनी इम्प्लिमेंट केला, जितून आमचे बेनिफीट एक्झिस्टींग आसले पळय एग्रीमेंटान ते काडून घेतलेले आसा। सो हेज्या वयल्यान आमकां पगार सगळो एम्प्लॉई सब स्टाफ क्लार्क आनी ड्रायव्हरांचो पगार देंवलेलो आहा। सो त्या खातीर आमी हो हे मान्य ना म्हणून आमी हो आयज हे घेतला। आमी ऑलरेडी मॅनेजमेंटान एक्झिस्टींग सेटलमेंट्स आहा न्हू 2004 आनी 2008 आमचे एक्झिस्टींग सेटलमेंट्स आहा ते बेनिफिट्स विड्रॉ केल्ले आहा म्हणून आमी ऑलरेडी लेबर कमिशनरा फुडें कंप्लेन लॉन्च केल्ली आहा। लेबर कमिशनरान ऑलरेडी मॅनेजिंग डायरेक्टर आनी एडीएमाचेर शो कॉज नोटीस फायल केल्ली आहा। 15 दिसां भितर सांग तुवें कसो कायदो वायलेट केल्लो आहा आनी एक्झिस्टींग बेनिफिट्स कित्याक विड्रॉ केल्ले आहा। आनी जर ते 15 दिसां भितर रिप्लाय करिना जाल्यार लेबर कमिशनर ऑफिस तांचेर प्रोसिक्युशन प्रोसिडींग्स फायल करतले अगेन्स्ट द मॅनेजमेंट ऑफ द बँक फॉर वायलेटिंग द एक्झिस्टींग बेनिफिट्स ऑफ लिगली बायंडींग सेटलमेंट्स। पयलींसानी एक ट्रेडिशन आसा की बँकेचे एम्प्लॉईज आसा ते डिससॅटिस्फाय आसले जर जायत बँके भितर स्कॅम्स गोडबंगाल जावपाक शकतात, त्या खातीर तांकां सॅटिस्फाय करप। आमचे जर बोर्ड जर आयलो जर जायत निश्चितपणान ह्या बँक एम्प्लॉईज जे आसात तांकां न्याय दिवपाचो आमी प्रयत्न करतले। धाकण्या मडकय वाठारांत किरांक धरपी कुंकळेच्या दोगा तरणाट्याक राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली। तांचे कडेन 3 कीर मेळ्ळे। ते शिवाय तांची होंडा सिटी गाडी राना अधिकाऱ्यांनी ताब्यांत घेतल्या। सवण्यांक धरतल्यांक रानवटी जीव संरक्षण कायद्या खाला 3 वर्सां मेरेन कादय जावंक शकता। धरिल्ल्या किरांक राना अधिकाऱ्यांनी दोंगरार व्हरून सोडले। आयज आमी हांव इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या नंतर हांव सायटीर गेलो। सो ते एक्यूज जे आशिल्ले ते थंय आशिल्ले ट्रॅप लावन। मागीर आमी धाराजीत सर आसा तांकां फोन केलो आनी तेणी बेगिनात बेगीन एक्शन घेतली आनी ते गाडयेन हांगा मडकय हांगा पावले आनी आमी मागीर थंयच्यान ताजो म्हणल्यार ते सायटी वयल्यान ते पक्षी घेवन भायर सरले। सो हांव तांचो पाठलाग केलो आनी धाराजीत सरान तांकां वाटेरूच हाडून रेड हँडेडूच तांचे कडेन 3 पक्षी अशें सगळें सामान मेळ्ळें। धाकणे मडकय हांगा वचून 2 मनशांक अरेस्ट केल्ले आसा आनी तेजेर गुन्हो आसा की पॅराकिट्स हे जे शेड्यूल 4 जे पडटा अंडर वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टा अंडर हो गुन्हो नोंद केल्लो आसा आनी तेजेर ही कारवाई चालू जातली। हे 2 जाण मनीस कुंकळे सायडींतल्यान येता आनी हो आमकां पयले पासून इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें म्हणल्यार आज आमचे फॉरेस्टाचे ऑफिसर आनी NGO गोंयचे जे ह्या कारवायेन आमकां हेल्प केल्ले हेंच्यांनी थंयसर रावून 2 जाण जे कुंकळे जाग्यार रावतात एक नांव तेंचे जेसेल फेर्नांडीस आनी दुसरो नेताजी गांवकार फ्रॉम कुंकळी सालसेत हांकां अरेस्ट केल्ले आसा। गोंय महाराष्ट्राच्या शिमेर दोडामार्ग वाठारांतलो रस्तो सामको पिड्ड्यार जाल्ल्यान यो वच करतल्या लोकांचे सामके हाल जातात। दिवचल मतदारसंघात भाजपाचो आमदार नाशिल्ल्यान सरकार हो रस्तो सारको करिना अशें थंयचे लोक उलयतात। दिवचलेचो आमदार नरेश सावळाक मात तशें दिसना। पळयात उदय परबाचो रिपोर्ट। इथून गोवा बॉर्डर ते महाराष्ट्र बॉर्डर पर्यंत 4 किलोमीटरचा प्रवास करण्यामध्ये आमचे जीवावर बेत करून आम्हाला प्रवास करावा लागतो। तर खरोखर परिकरणी इथलं अपक्ष आमदार निवडून आलेला आहे, त्यांचा ह्यावेळी बीजेपीचा आलेला नाही आहे। तर ह्यासाठी पब्लिकला त्रास होऊ नये म्हणून बीजेपीने ह्याच सोंडाची भावना न बघता आपली खरी प्रतिमा जनतेमध्ये त्या ठेवण्यासाठी हा रस्त्याकडे लक्ष देऊन हा रस्ता त्वरित तयार करावा। हे आता 20-25 वर्सां पळयताय सर, हांव डेली अप एंड डावन करताय सर। हे अशे रस्ते आमचे एक तर ॲक्सिडेंटचे संभव आसात ते वयल्यान पयले गाडयेचे आमचे लुकसाण जाता। दर एका म्हाका सर्विसींग करची पडटा गाडी।
ह्या रस्त्याक महाराष्ट्र बाउंड्री असल्या कारणान ह्या ठिकाणी पर्यटन लोकही भरपूर येतात. बऱ्याचशा लोकांक एंट्री करताना पयलीं हो रस्तो पळोवचो पडटा गोंयचो रस्तो. डिलिव्हरी टायमार म्हणा कित्याक इंजरी जाल्या म्हणा 108 वर्सां पावना टायमार हांगासर. मेन म्हणजे व्हडलो प्रॉब्लम तो आसा. आनी सिन्स म्हाका दिसता 25 वर्सां आदी आमकां जेन्ना कळूंक लागलो रस्तो म्हणजे कितें आसता आनी गाडी आमी चलोवपाक लागले तेन्नाच्यान जो रस्तो पाड आहा तो अजून आमी पाडूच पळयतात. तशें राजकारणाचें तशें व्हडलें कांय येना भितर, पूण कितें तरी इस्टिमेट करता आसतना कितें तरी PWDचे चुकले आसत किंवा कॉन्ट्रॅक्टराचो पेमेंट न जालो आसत अशें आमी आयकलां. ताका लागून तो रस्तो उरला अर्दो. ह्या विधानसभेन सुद्दां हांवें त्या रस्त्याची मागणी केल्या. इवन PWD सुद्दां हांवें लेटर बरयलां, PWD मिनिस्टराकय लेटर बरयल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता आतां पावस असल्या कारणान ह्या रस्त्याक आमी आतां सद्या कांय करपाक शकना, पूण डिसेंबर ते जानेवारी म्हयन्या पर्यंत निश्चित हेजें हॉटमिक्स जातलें अशें आमच्यान आशा बाळगूं येता. लाडली लक्ष्मी आनी बाकीच्या सरकारी येवजण्यां खातीर लागपी दाखले घेवपा खातीर पेडणे मामलेदाराच्या ऑफिसांत सध्या लोकांची गर्दी पडटा. मामलेदाराच्या कचेरेंत कर्मचारी सापूच कमी आशिल्ल्यान लोकांचे सामके हाल जातात. सरकारान थंय आनीक कर्मचारी घालचे म्हणून लोक मागतात. परिस्थिती कितें खबर हांयसर रेजिडेंट सर्टिफिकेट सेपरेट लाडली लक्ष्मीचे आहा आनी बाकीचे सगळे फॉर्मां चलतात OBCचे न्हू, तांकां हांयसर खंयचीच फॉर्मां ना. हितून जाल्लें बघूंक दिसता की मामलेदाराचें कांयच चूक ना. हांयसर तो स्टाफ आहा तो सगळो स्टाफ कमी आहा. ताच नंतर सेपरेट दवरूंक जाय न्हू. लाडली लक्ष्मीचे फॉर्मां सेपरेट दवरूंक जाय, OBC फॉर्मां सेपरेट दवरूंक जाय आनी तसो तो स्टाफ तेंच्यांनी घालून अजून पर्यंत स्टाफ ना. आमच्या लोकांची गर्दी जाता. आणि जराच मारून खाली सकाळी नाका म्हणते दिले ते आणखी बंद एकच दिला तिघांना चौघा घराकडे टायमिंग स्टाफ कमी असल्या कारणान जे पिऊन मामलेदारान आहात ते रजिस्ट्रेराक बसयल्ले आहात आणि आधार कार्डा खातीर तो तलाठी लोकां खातीर तो उपस्थित जावो तो आधार कार्डा खातीर बसयला की तलाट्या कडलो तो चार्ज काडून तो चार्ज कोणाक तरी दुसऱ्याक दिवन लोकांची सोय करपाची आणि जो तलाठी आहा त्या तलाट्याक काम दिवपाचें. एक वर्ष जावन गेले आमी काडल्या. आमी ऑफिसान 3 फावटी पावले पूण आयज जे फाल्यां एक दीस फॉर्म मेळना. आतां फॉर्म जर मागले जाल्यार ते फॉर्म ना म्हणटा बुधवारा ये म्हणटा तो आनी परत थंय येवपाक आमकां टायम आमचो वेस्ट जाता आनी काम जायना. आतां ही परत करा म्हणटा ते आनी आतां काडलेले लोकांक दिल्या डिसेंबराची तारीख आधार कार्ड पंचायत तालुका लेवल म्हटलं सगळे गावातले लोक येतात आणि शाळेतले लोक ते आवडून जातात. पंचायत लेवलीक तर एकच फावटीन गेले जाल्यार लोक येतात आनी आतांच नंबर दितात तेन्ना 3 म्हयने तो फुडलो. आयज पण घेतल्या पयलीं काय डिसेंबर जानेवारी केला त्याच्या उपरांत 3-4 महिन्यांनी कार्डां मेळटली. तसो लोकांक पाशास्की आहा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.